पिताचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगळा जेजू, तूं आमचो गवळी, आमी तुजे शेळयो, पूण तूं आमचे मस्तक आनी आमी तुजे कुडीचे सांदे. ह्या संबंदान आमी तुजे बरोबर ह्या मागण्यांत खोलायेन आमचें जिवीत सादता, कित्याक तुवें आमकां हें आपोवणें दिलां. जुआं 15:4 थंयसर आमकां अशें तुवें सांगलां, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान जेजू तूं आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत रिगताय. आमची पांयाची बोट आसा थंयसर तकले मेरेन आमी तुज्या आसण्यांत बरोवन येता आनी सगळें आमचें भरलेलें आसा तितलें आमी रिकामें कोत्ता तुज्या नांवांत. जेजू 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 हे परी आमी तुजें सोबें रिगून रावता. सगळें आमचे भितर आसा तितलें ह्या तिनूय पावंड्याचेर, कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्याचेर आसा तितलेंय तुजें सोबें धरून तूं तें नितळ निर्मळ कोत्ताय आनी बरें तें अदीक बरें करून दिताय. दुसऱ्या सुस्कारांत आमकां हें सगळें बरेंपण आनी तुवें आनिकूय दवरलां तें सगळें आमचे सोबें तूं भरताय. आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी नवसरून तुज्या जिवितान अदीक आनी अदीक उजवाडाक येता. तुजें जिवीत आमचें सोबें अदीक आनी अदीक दिसोंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार जेजू सोबें आमी बापाक दिनवासता, कित्याक जेजून आमकां अशें सांगलां, हांव जिवीत सोत आनी वाट, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर आमी हे परी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सादतना तो आमकां बापाशी वता, कित्याक तो बापाक महिमा हाडटा आनी आमी ताच्या वावरांत ताच्या त्या आसण्यांत भाग घेता आनी बापाक आमी जेजू सोबें दिनवासता, आर्गां दिता, पोरणी पाट कोत्ता, ताची स्तुती गायता, ताची महिमा परगट्टा. हे परी जेजू सोबें बापाक आमी सगळें आमचें जिवीत समर्पून ताचे मोहिमे पासत आमी जियेता आनी ताचे व्हडे मोहिमे पासत आमी जिवन जेजूच्या सांगाता तो आमचे सोबें सगळें करूंक हे परी आतां आमचें जिवीत ताचे सोबें सारया. सगळीं जाणां आमच्या आतांची ताळटां आसात न्हय, थंयसर खूब शक्ती आसा. अशें आमच्या हात जोडले म्हणजे ही शक्ती आमचे भितर घोवंक लागता आनी जेजूच्या सोबें आमी सगळें दवरता म्हणटच आमी नितळ निर्मळ जावन अदीक जेजूची शक्ती आमचे सोबें आख्खे कुडींत घोवता आनी आमकां पेकोवणी दिता. प्रत्येक सांद्यांक कुडीच्या मनाच्या आत्म्याचे हें सगळें तो साफ करून, नितळ करून, निर्मळ करून ताच्या पवित्रपणांत आमकां बोधता आनी आमकां ताच्या एकवटान धरून आमचो समन्वय, इंटिग्रेशन ताचें सोबें जाता. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे दोळे धांपया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा थंयसर तकली मेरेन सुस्कारान आमी बरोवन येता. दुसरे भाशेन एक आणीत उदक वतलें म्हणटच सकयल वयर बरोवन येता, तेच भाशेन आमी सुस्कारान पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सरतना वयतान सकयल आमी रिकामी जाता. तर ह्या रिकाम्यांत आमी जेजूच्या नांवान सगळें ताका दिता आनी भितरल्यान कांयच आमचे सोबें दवरिनासतना ताचेरूच दवरून ताचें जिवीत आमी परतून पत्करता. तर आमी ताच्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत भाग घेता. हो गूढ जावन आसा. प्रत्येक सुस्कारांत आमी मोत्ता आनी ताचे सोबें आमी पुनर्जीवन जाता आनी हे परी जेजूच्या जिवितान अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जिवंक लागता. हो अणभव आतां घेतना
प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणपाचें आनी सगलें भितर आहा तितलें पिळून भायर काडपाचें. कांयच भितर दवरचें न्हय आमी. प्रत्येक जाणां 100% प्रत्येक सुस्कार जेवया. जेजूच्या एकवटान आमी घडोवन येता. अदीक आनी अदीक खोलायेन ताचे कृपेच्या आदारान आमी ताका सगलें समोर पळोवया. बाकी सांतांनी सगळ्या सांता भक्तांनी हे परी आपलें जिवीत समोर पिलें ह्या उतरांनी आनी त्या उतरांच्या मनोभवान सगलें रिकामें केलें. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगलें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रत्येक सुस्कारान सगलें भितर आहा तितलें भायर काडया जेजूच्या नांवांत. जेजूक सगलें समोर पिल्या उपरांत सुस्कार भितर घेतना जेजूचें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता आनी ताचें सगळें आमी सगलें दोत्ता आनी तो आमकां बापाशी व्हरता. ताच्या एकवटान रावलीं की ना, तो बापाक एकवटून आसा तें आमचें सगळें घडोवंक लागता. पूण पयले सुवातेर जेजूच्या रिगण्यांत आतां आमी हो मनोभव रिगोवया जो हांव बावतिस्ताचो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी उणी जायत वेता आनी भितर घेतना सुस्कार तो म्हजें सगळें वाडत वेता. हे परी आमी ताचें सगळें आतां रिगया. सुस्कार भायर सोडटना हांव उणो जायत वेता. भितर घेतना तो म्हजें सगळें वाडत वेता. हे परी हो वेळ खोलायेन आतां ताच्या सांगाता सारया. आनी जितली खोलाय आमचे सगळे कृपेच्या आदारान जेजू सगळें घडत येता. आमी कोणूच न्हय पूण खेरीत किरकोळ जेजूचे कुडीचे सांदे आमी. तर हो सांदो कशे भाशेन जियेता? सायबीण मांयच्या मनोभवांत. तिचो मनोभव पत्करून हो सांदो हांव प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना चाकोर म्हणून सुस्कार भायर सोडटा. भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हे परी तो म्हजें सगळें रिगून रावता आनी हांव ताचें सगळें रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ही खोलाय आतां म्हजें सगळें आयिल्ली आसा. हांव ताचें सगळें रिगतां. हांव उणो जावन रिगतां. हांव चाकोर कसो ताचें सगळें रिगतां आनी तो म्हजें सगळें रिगता. तो वाडत वेता. तो म्हाका ताचे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटा. म्हजें खेरीतपण तो घडोवन हाडटा. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी सादारणपणी
आमचें जिवीत सारया. सुस्कार भितर घेतना तो आमचें बरो सगळें बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून आमी सुस्कार भायर सोडटा. पूण ह्या मनोभवांत चाकर कसो. आनी आतां खोलाय म्हजें सगळें वाडत गेलेली आसा. आनी प्रत्येक सुस्कारांत पावलूचो मनोभव हांव पत्करतां. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव मोदतां आनी भितर सुस्कार घेतना ताचें सगळें पुनर्जीवन जाता. जिवो ओ मेलोलो हांव क्रिस्ताचो. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता. हांव जेजूच्या भितरल्या आंगणांत ताचे कुडींत भितरल्यान म्हजें जिवीत जियेता हांव. आनी जेजू सगळें रिगून रावतना आतां अदीक आनी अदीक ताचो बाप ताचें सगळें आसा. जेजू एकटो ना ताणें अशें म्हणलां आनी खूब जाग्यांचेर अदीक म्हणलेलें दाखयलेलें आसा. जसो हांव बापाक वळखतां आनी बाप म्हाका वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. जेजू सगळें बापाक आमी वळखोंक लागता. हे परी बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. पूण हो मनोभव आमच्या मूळ रिगण्यांक थापया. सुस्कार भितर घेतना बाब्बा म्हणून सुस्कार घेता हांव. जेजून
बरोवन बापाचे सवे आमी एकवटून जियेता जेजू सवे बापाक आमी सगळें भेटयता बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडटा हे परी बापाच्या एकवटान आमचें जिवीत घडोवन येता जेजू सवे तो अणभव आतां आमी घेवया प्रत्येक सुस्कारांत आनी बापाक रिगून रावतना आतां हांव आनिकूय अणभवता की पवित्र आत्मो जेजूच्या मुळांतल्या जिवितांतल्यान बापाक मागणी उबारता सुस्कारांतल्यान आस्कारांतल्यान आनी आत्व्या भासांतल्यान तर हांवूय त्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत जेजूच्या एकवटान रावून बापाक ताचे सगळे हे मागणी पवित्र आत्मो उबारता त्या मागण्यांत हांवूय सामील जावन ते मागणी म्हजे करून हांव उबारता Ashmar Haberti Ashmalari getting it to Chamas in you to Malala, you to Yoja, Akamandia Cha, to deliver us some Katipachana Polana Vienna. Asmaji at your Chamala, what you may see, which are which are time now. Ashmal Gidia of Chana. And Yepuri Bitulan Sani Magni Bapa Kubaron. आतां हांव जेजूच्या एकवटान अदीक खोलायेन म्हजें जिवीत सादतां जेजूच्या नांवांत म्हजें जिवीत आतां घडोवन आयिल्लें आसा प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा तिचो तान तकले मेरेन जे म्हणून हांव सुस्कार भितर घेता आनी जू म्हणून सुस्कार तकले सावन पांय मेरेन हांव भायर सोडटां जे जू ताच्या नांवांत हांव जियेता मोता आनी जेजू सगळें म्हजें जिवीत आसा तें हांव परगट्टा परजोळटा ताच्या नांवांत जेजू सगळें हांव एक जालो म्हणजे जिरकुटान जशे भाशेन मोइजेसान देवाक अणभवलो तेच भाशेन हांव म्हज्या काळजांत देव आसा तो उजो मोगाचो उजो ताच्या उज्यांत हांव आतां एक जावन तो आसा ते भाशेन हांवूय जेजू सगळें आसा प्रत्येक सुस्कार जेजू सगळें घेतना हो मनोभव आतां आमी जिवया ताच्या आसण्यांत आमी आसा आनी हे परी ताचें सगळें जियेतना आतां हांव आनिकूय खोलायेन म्हजें जिवीत अणभवता ताचें सगळें हांव आसा भोंवता आनी जियेता
प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या नांवान आसतना ये परी ताच्या कोटान म्हजें जिवीत जियेत हांव. आनी ताचे परी जियेता म्हणटोच ताच्या जिवितान आतां हांव बूड मारून तेरसांतल्यान 20 मिस्तेर निवडलेले आसा. त्या मिस्तेरांनी आतां प्रत्येक सुस्कारान म्हजें जिवीत जेजूच्या कोठान सादता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानतान देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबाळलो. आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस ताका खालता आनी खोश सुसले ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावार्थ, बोरवांसो, प्रिती मोग हे 3 गूण सायबण माय कडेन, बागेवन फ्रांसिसा कडेन, बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेबाचे कडेन, सगळे सांता भक्ता कडेन मागया जेजूचे खोलायेन आमचें जिवीत सादच्याक. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैव पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हण छोडार मेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैव पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हण छोडार मेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैव पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हण छोडार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड पुरबायेचे सर्वीस पोत तुजे सव्या आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवचें, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैव पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हण छोडार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वोट सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करून सोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेच्या नोमान आयकोना फुड्यांची कुश बांद आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवचें, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय आसा उस्त्रे मध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हण छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज सोल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणीत दवरलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवचें, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोवचे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हण छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन.
ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो आमचे बापा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हण आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रां मदीं बसून तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक 5 उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमचे बापा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावोंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दर एकान 4-6 कळचे जाताले आमचे बापा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बापा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
Noman Maria Kurpen Belele, Service Pochatai, South, Ramadan Sudan, Sudosu Put Jesu, Bagionti Maria de Bachimai, Papian Hativnotikor, Atanam Cham Jolaramen, Muimamba Pakani Putakani Putrot Miang, Adi Atani Sudan Surada Amen. O Mojamogach Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatlew Gently, Warsaga Sugliat Miang, Bukurun Surgura Solyang. Tisro, Toto, उजवाडाचो मिस्तेर जेजूची आपुरगोटणी ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोरच्या ठायसा ओस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उनती कोर आतां आनी आमच्या अमृत छोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सुका सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंचे आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावंचें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्या ठायसा उस्त्रा मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उनती कोर आतां आमच्या अमृत छोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सोल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गॅथसेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता ल्यूक 22:40-45 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोर शिश्यां सुशें उठून या जाल्यार ते खोंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावंचें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्या ठायसा उस्त्रा मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उनती कोर आतां आनी आमच्या अमृत छोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्करी कोत्तात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावंचें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्या ठायसा उस्त्रा मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उनती कोर आतां आमच्या अमृत छोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतात मात्यो 27:28-29 तेन्ना राज पालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो.
ताचे उजव्या हातान एक बॉडी दिली, ताचे मुखार दिमी म्हणून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सुरगेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे आसा उस्त्रा मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात, जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदेंच सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदेंच सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. 5 ओर्काचें मिस्तेर, पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सान मारलेल्या नाजरतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरली ती स्वात पळयात. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदेंच सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदेंच सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. 2 दुतांचो इतिहास 2:2. ओवचितूत
झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठायसा उस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांती, वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करूं आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर, मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठायसा उस्त्रा मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करूं आसलेल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर, आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, चे पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम, आनी माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकूट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठायसा उस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करचो आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोयाळच्या रत्नीची काकुळची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत नाटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोचें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए भोव कोणवाळे आंकवार मारये, केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत, मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासुरू दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरमाशार हांव येतां तुजे वेंगेत हे आंकवारी म्हजे माये. हांव येतां तुजे सरशीं तुजे मुखार हांव उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वोंत. ए देवाच्या पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची, पूण दयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनओळख्यांक उंच बांदता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पावमाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पावमाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां आपोवणें दिल्लें आसा ताच्या सांगाता आमचें जिवीत सादच्याक, ताचे सोबे रिगून रावच्याक, कित्याक तो आमचे सोबे रिगून रावता. आनी ताणें दाखयलां कशे भशेन खोलायेन आमचें जिवीत ताचे सोबें सारून ताचें जिवीत आमी पत्करून तो आमचे सोबें जियेता आनी आमी ताचे सोबें जियेता. ते भक्तीन वासया, आर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत, जेजूचें जिवीत तें ताका पूर्णपणे सहकार करून जियोया. प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना तो आमचे सोबें बरोवन येता. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताचें रगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान कोणवड्याच्या, पवित्र कोश्टानू म्हाका गोट करात. तूं बरब्या जेजू चिंतान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, तुजे सुरशिरो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांत तूं म्हाका वाठाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सुरशियोंक तूं म्हाका फॉर्माय, सांतां भोगतां सांगाती सदां काल तुका वखाणच्याक. सुस्कार घेतना जेजून आमी पूर्णपणे भरोवन येता आनी समर्पण करीत ताचें जिवीत पर्यंत आमी ताकाच समोर पळोवन ताचें जिवीत आमी अदीक खोलायेन पत्करता. पूण कित्याक लागून आमी तयार जावच्याक ताका सहकार करूंक. आनी हें मागणें हांगसर लागू जाता. मोगळा जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कर, कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार कर. जखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कर. विसो मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुटी कर. मजुरी मागिनासतना कश्टी वार करून म्हाका उर्बेन भर. तुजी खुशी कोत्ता म्हणून ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. हे पुरी म्हजी तयारी सगळो जेजू सोबें आसा आनी ताका सहकार करूंक हांव तयार जाल्लो आसा. आयचो दीस आमी जेजू सोबें पूर्णपणे सारया. आमेन.